उंचेल्या दर्जाच्या शिक्षणाचेर मोजक्याच भुरग्यांची मक्तेदारी उरची ना. जांकां तांची गरज आसा ताका तांची संद मेळटली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. ग्रॅज्युएट जावन जे सरकारी नोकरेची वाट पळयतात तांणी ह्या ऑनलायन कोर्सा कडेन वळचे. मुख्यमंत्र्यान उलो मारला. शिक्षणाच्या मळार मांडवी ह्या चॅनलांतल्यान साबार ओपन ऑनलायन कोर्स करपाची संद गोंय सरकारान मेळोवन दिल्या. ह्या चॅनलाचें हायर एज्युकेशनान निकतेच लॉन्चिंग केलें. त्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. ते खातीर गोंय सरकारान कन्सोर्टियम बरोबर समाजकायेची कबलात केल्या. आयकात मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो हावेस. The DHE has undertaken the several digital initiatives which the majority includes the IIMs, Distavo, and now the massive open online course MOOC is one of the latest educational globalization initiatives. This initiative aims to use the advanced in the technology by mentoring and training the facility centers at the high quality MOOC course and through the flagship programs, the mentoring and narrating digital and virtual initiatives, the Mandavi. This course will subsequently be posted by the National Platform Study, the web of the active learning for the young aspiring minds, which is Swayam, in the credit of transfer mode. The Swayam is a platform initiative by the Government of India to offer the various courses which the students can pursue online, and the consortium for the educations and communications CEC and in the national coordinator designated by the Ministry of Education for the Swayam MOOC. The high quality of education should not be available to just only the small group of the privileged student, but to everyone who is willing to learn. आजपर्यंत मांडवीक फक्त पूल म्हणून म्हणजे चलत वचपी हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपी पूल म्हणून वळखताले. त्याच मांडवीक न्हंयक म्हाका दिसता त्याच मांडवीक आमी शैक्षणीक क्षेत्रांतलो पूल गांवांतले कितलेशेच विद्यार्थी जांकां म्हाका दिसता स्टुडंट्सांक जे ऑनलायन कोर्सीस करपाक शक्य नाशिल्ले, जांकां डायरेक्ट कोर्सीस करप शक्य नाशिल्ले, तांकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान कोर्सीस ह्या मांडवी ह्या चॅनलांतल्यान करपाक मेळटले. हें पळोवन खरोखरूच खूब खूब बरें दिसता. आय थिंक म्हाका अशा पद्दतींतले वेगवेगळे जे ऑनलायन आमी घेवपाक आनी आमकां एक्चुअली टॅक्निकल फोर्स जी गरज आसता त्या टॅक्निकल फोर्साक ह्या पद्दतींत ऑनलायन कोर्सीसाक निश्चितच रित्या म्हणजे स्किल्ड मॅनपावर स्टेटीत तयार जावपा खातीर ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां DHEत अवेलेबल करून दिल्ली आसा. जे ऑलरेडी म्हणजे इन सर्वीस आसात, जे ऑलरेडी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन घरा कडेन आसात, आपल्या नोकरेची खंय तरी वाट पळयता म्हाका केन्ना नोकरी मेळटली काय म्हणून. ताच्या खातीर एडिशनल क्वॉलिफिकेशन्स घेवपाची, एडिशनल आपल्याक सर्टिफिकेट कोर्स घेवपाची आनी आपल्याक अपग्रेड करपाचो. आनी म्हाका दिसता कॉम्पीट करता आसतना नॉट ओन्ली कॉम्पीट इन द स्टेट बट आय विल कॉम्पीट इज द नॅशनली आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हे कॉम्पीट करपाची संद आज आमकां DHEत अवेलेबल करून दिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया.